नमस्कार येवकार तुमकां सध्या भारतभर श्रीराम मंदिर अयोध्येची प्राण प्रतिष्ठापना करपा खातीर वेगवेगळे कार्यक्रम चलता। 22 तारखेक प्राण प्रतिष्ठापना जातली, पूण ताजे पयलीं भारतभर वेगवेगळे कार्यक्रम जाता आनी आमी सध्या आसा सावड्ड्या येवपाक कारण एक आसा की हांगा एक वेगळे तरेचो उपक्रम चलता आनी हांगा जे जातले ते अयोध्येक घेवन वतले आनी अयोध्येक डिस्प्ले जातले। हांगसरले युवक एकठांय जाला आनी तांणी डिसायड केला की भारतांतली सगळ्यात व्हडली डायस पोर्ट्रेट श्रीरामांची तयार करतले म्हणून। आनी ते फक्त एक आर्टिस्ट न्ही जाल्यार हंबी आर्टिस्ट म्हणटा ते सगळेच जाण आर्टिस्ट जावन तयार करतले। आनी मेन मनीस ताच्या फाटल्यान आसा तो म्हणजे प्रदुल सांगेकार आर्टिस्ट। आनी हाज्या पयलीं तुमी पळयलां आसतलें तांणी पंतप्रधान मोदीजींची एक पोर्ट्रेट केल्ली डायस दिल्ली। हय हय सर 10,000 डायसाची केल्ली हांवें त्या टायमार फर्स्ट पोर्ट्रेट म्हागे केल्ले हांवें। सर नेक्स्ट प्रोजेक्ट केल्लो हांवें मनोहर भाईचो, तो इंडियाचो फर्स्ट लार्जस्ट डायस पोर्ट्रेट जालो। सो कितले डायस यूज केले सर थंय 35,000 लागले आमकां। हय मागीर हांवें अशें सर्च केलें गिनीज बूक रिकॉर्ड, मागीर इंडिया मागीर एशिया मागीर वर्ल्ड रिकॉर्ड आसता न्ही थंय पयलें तो गुगलाचेर येताले 40,000 आनी आमची आसा 40,000 म्हणटकच ते आवटसायड इंडिया कोण केल्लो इंडियाचे अजून नांव नासलेले। सो मागीर हांवें असो कितें प्लॅन केला आतां आमच्या श्रीराम देवाची हे येतात न्ही अयोध्या वचपा खातीर, सो आमी 50,000 डायस हय कशें करतले ते 50,000 हय 50,000 डायस। सो 50,000 सर, पूण म्हाका अशी जाय आसलेलें की हे डायस फॉर्म सदां हांव एकटोच करतालो, पूण आमकां कितें आसता सर रांगोळी बी करता कितें करता आमकां फक्त फायन आर्टिस्ट जाय पडटा। आमकां अशें भुरगीं घेवन आमी यूज करपाक शकना न्ही, सो हांवें कितें केलें प्लॅन केलो हांव एकटोच करपा ना, सगळे भुरगेच करतले। हांवें अजून पर्यंत एक सुद्दां डायस लायलो ना, हे सगळे केले ते भुरग्यांनीच केला। हांगा जे आसा ते सगळे भुरगे ते कोण आर्टिस्ट ना, प्रत्येक जाण हंबी आर्टिस्ट टायप। हय सगळे आर्टिस्ट, आतां कोणूय सुद्दां येता न्ही सगळे आर्टिस्ट। आमी बी काडले जाल्यार हय 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 आनी प्रत्येकान कितें एक डायस लावपाचे। हय सर एक लाय कितले लाय ते नॉर्मल फॉर्मॅट केल्लो आसा। पळय आतां सर आमी पळयता न्ही हो फॉर्मॅट एक डायसाचो सायज केला हांवें असो सायज केला, ताका 5 नंबर हांगा 4 नंबर आसा 4 नंबर त्या फॉर्मॅटान लावप। अच्छा तुवें पयलीं ऑलरेडी हांगा घालून दवरले आसा, सो तशें लावपाचें। कोणी सबसिडी खेळटा तांचे हय सबसिडी तांचे बी हाडले काय कितें कोणा ओके। आतां हे 4 जाल्यार हांगा 4 लावप हय इन केस 5 जाल्यार 5 लावपाक मेळटा आमकां। 5 जाल्यार 5 लावपाचे। सो आतां हे सर आमी एक लायत गेले न्ही, सो ना काय कितें रे, सो सर ब्रायट एरिया आसता न्ही ती सो मुखार आसा सर वयर ही सगळी पांयाची एरिया न्ही, सो शेड्स कमी आसा सो ताका चड सो नंबर ना। जी हायलायट आसता न्ही आतां दोळे व्हायट कलर आसता कितें चड ती लायट पडटा न्ही ती 6 कलर आसता। इन केस केस बी आसा न्ही तो 1 नंबर असो। अच्छा हय तशी ते शेड डिफर जाता आनी ती एक प्रतिमा फॉर्मेट जाता। एका कसले एका डायस आर्ट म्हणटा हय वो डायस आर्ट सर। हय वो आतां ऑफिशियल आर्ट फॉर्म आर्ट फॉर्म वो एक्चुअली इंडिया तरी अजून कोण प्रॅक्टीस करना। आवटसायड इंडिया एक डायस आयडिया म्हणटा न्ही ते अमेरिकन आसा पळय तेच करताले। सो तेंची ती ही मेथड आसा कितें आसा न्ही ते हांवें पयलींच चिंतलें, एक फावट 2-3 फावट फेल जालो। हय मागीर ती हांवें जी PM मोदीची केल्ली पळय ती सक्सेसफूल, तेन्नाच्यान मागीर हांवें स्टार्ट केलें। ही आतां येदी व्हड सायज कितली आसा ताजी? सर एक्चुअली 8 by 11 फीट आसा। 8 by 11 फीट सगळ्या व्हडली। आनी 50,000 असल्यो डायस लागतल्यो। 50,000 फूल 50,000 सारकें। सुमार 50,000 काय एक्झॅक्ट 50,000? ना 50,000 and 24 more. हय सारकें 50,024 हय ते 24 मेदल्या तुवें। हय हय ओके सर एक डायस इम्पॉर्टंट, एक डायस सुद्दां मातसो हल्लो न्ही फूल इमेज पिड्ड्यार जाता तशें। सो तो हांकां डिस्टर्ब केल्यार जाता काय हांकां कॉन्सन्ट्रेट करपा जाय? ओके सो आमचे आर्टिस्ट आसा आनी सगळेच बिजी आसा सद्या। संकेत तूं ओरिजिनल सावड्डेचो हय आनी आतां हे एक्झॅक्ट आयडिया कितें आमी बसुया एक्झॅक्ट आयडिया कितें म्हणजे केन्ना ठरयली कशी ठरयली?
म्हणजे आमी न्ही सदांच म्हणजे राम आमी सगळे चडशे बजरंग दलाचे कार्यकर्ते. सो राम हेजे बद्दल श्रद्धा आहे सगळ्या आमी तुमकां बजरंगी जे दिसता राम ह्या शब्दाक सगळ्यांची इतली श्रद्धा आसा की राम हें नांव आयकले बरोबर सगळ्यांक कांटो येतलो. सो येदे व्हडलें आतां रामाचें देवूळ जाता म्हळ्यार बजरंग दलाचें सगळें काम करताले. सगळ्यांक दिसतालें प्रत्येक जाण इवन आमकां बजरंगी दिसतालें की रामाचें देवूळ बांदता पूण केन्ना जातलें हें कोणाक खबर नाशिल्लें, केन्ना तरी बांदतले अशें म्हणून. पूण आमचें नशीब इतलें बरें की आमी सगळे म्हणजे सगळे यूथ रक्त सळसळटा आसतना हे सगळे बजरंग दलाचें काम करता आसतना रामाचें देवूळ अकस्मात कोर्टाचो जजमेंट आयलो आनी रामाचें देवूळ जाता म्हणून आयलें. आतां एक सदांच पिकासांव जातालें की 92 जेन्ना सगळें जालें म्हणजे आमी शौर्य दिन मनयता 6 डिसेंबराचो तेन्ना आमकां सदांच दिसतालें की आमी कितें तरी करपाक जाय. बजरंग दलाचे कार्यकर्ते म्हणजे आमी साप्ताहीक मिलन करता, आमी सांस्कृतीक कितें कार्यक्रम करता, लोकांक संस्कृती म्हणून कितें शिकयता, शारिरीक शिकयता, आमी बरें फीट कशें रावप शिकयता. पूण आमी केन्नाच म्हणजे मेन बजरंग दलाचें काम आशिल्लें तेन्ना 6 डिसेंबराक तेंच्यांनी केल्लें. बाबरी ढाचो जो उडयला तें चडशें मेजर काम बजरंग दलान केल्लें. आमी काय वी वर नॉट पार्ट ऑफ इट. सो आमी आतां कितें तरी करपाक जाय तें एक सदांच पिकासांव खंत आसा की आमी तेन्ना नाशिल्ले कित्याक चडशे मागीर हांव 3 वर्सांचो आशिल्लो, बाकीचे सगळे खूब जाण जावं नाशिल्ले. आतां येदो व्हडलो डिसिजन कोर्टान दिला म्हणटा कितें तरी करपाक जाय. सो कितें करतले सगळे जाण भुरगे बसले आमी आनी कितें तरी करपाक जाय मोठें जाल्यार कशें करतले जें सगळे लोकांचें आसतलें, सगळे बजरंग्यांचें आसतलें, सगळ्यांचें कश्ट आसतलें आनी युनीक आयडिया आसतली आनी तें अयोध्येक पर्यंत पावतलें. अशें सगळ्यांनी बसले आनी विचार केलो आनी मागीर ठरयलें की हे प्रदूल हांगा म्हणल्यार आगे आमी प्रदुलाक वळखताले आर्टिस्ट म्हणून कित्याक ते प्रायम मिनिस्टराक तेणी डायसाची एक व्हडली पोर्ट्रेट दिल्ली. सो तेन्ना ताजो मातसो पॉप्युलर जाल्लो. सो आमी एक डायसाची पोर्ट्रेट ती तेन्नाच केली ती सगळ्यात मोठी आशिल्ली, तेदी मोठी कोणें करूं नाशिल्ली. सो तेजे परस आमी कितलीशी मोठी करपाक शकतले. तेन्ना ती केली ती कितें 10,000 डायसांची. सो आमी 5 पटीन मोठी करता. सो तशी केली जाल्यार कार्यकर्त्यांची आमचे कडेन कमतरता ना पूण आमी हें करूं शकतले काय म्हण ताकाच विचारलें आनी तेणें म्हटलें करूं शकता. आपूण एकलो करपाक गेल्यार आपल्याक म्हयने लागतले पूण अशें कार्यकर्त्यांचे जर फळे आले आमी ते करूं शकता. आनी हितून मेन कॉन्सेप्ट कसो की हो डायस आहा तो प्रत्येक 10 रुपये एक डायस, हो 10 रुपये एक. सो आमी तो QR कोड लायला. सो आमी प्रत्येकाक सांगलां हो डायस कितें हांगा कोणें डोनेशनूय हाडूना आमी आनी कोणा कडल्यान आमी पयशे आमकां कोणें म्हणजे कोणाक तरी आमी फूल अख्खो स्पॉन्सर कर अशें कोणाक सांगूना. म्हटलें एक डायस दिया. कोणाक रामा बद्दल श्रद्धा आसा तो एक डायस दिया. 10 रुपयाचो एक डायस दिवपाचो ताणें. डायस आमी हाडले आनी कितें काय म्हटल्यार ह्या 11 तारखेच्यान सुरू जाला. असो रिस्पॉन्स की ताका म्हणजे आमकां ती कोणाक अलर्ट जो येता मॅसेजींचो कंटिन्युअस 10 रुपये लोकां कडल्यान येत आसा. QR कोड लॉन्च केला तुम्ही. QR कोड लॉन्च केला आनी त्या अकाउंटाचेर लोक 10 रुपये घालत आसा आनी अशें करून हे 50,000 डायस. सो हातून कितें जातलें आमची श्रद्धा जी रामा कडेन आसा कोणाक प्रत्येकाक अयोध्येक वचपाक आतां 22 तारखेक कोणाकूच वचपाक मेळना पूण इतले बेगीन कोणाक वचपाक मेळटलें अशें ना. श्रीरामा कडेन कोणाक जर कितें पावोवपाक जाय जाल्यार हो एक डायस पावोवंक शकता आमी. आपलो येदो व्हडलो पोर्ट्रेट जो श्रीराम आनी हनुमान येता हितून जर आमी आनी कांय पावोवंक शकना पूण हो डायस आमचो पावोवंक शकता कित्याक ही आमी पोर्ट्रेट मागीर अयोध्येक धाडटले. हातून कितें आसतलें तुका खबर आसतलें हातून श्रीराम आसतले, श्रीराम आनी हनुमान म्हणजे एका श्रीराम हनुमानाक आलिंगन दिता पोर्ट्रेट थंय थंय आसा तो. ओके ओके तो पोर्ट्रेट. सो हो एक्झॅक्ट सेम येतलो. ते कार्ड बीड सगळें तशें ते सगळी आमची प्रदुलाली कला आमची आमी सगळे हो आदार. कितले दीस लागतले हेका कंप्लीट जावपाक? आमी 22 तारखेक करतले कंप्लीट. 22 तारखेक आनी धाडून दितले मागीर. आनी गोंयभरच्यान कोण कोण सांजचे कोण येता. आमी 6 जाले नंतरूच हें सगळें करता सांजचें काम सोंपले नंतर आनी त्या नंतर खूब लोक गोंयच्यान येता आनी आपूण आपलो डायस म्हणून लायता. 10 रुपया हांगा स्कॅन करता आनी आपलो डायस म्हणून लायता. बट ते थंय कांय पावोवंक शकचें ना पूण एटलिस्ट आपलो डायस तरी एक 10 रुपयाचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें तरी अयोध्येक पावलें अशें तेंचे एक मनान भावना जातली. अशें आमचें कितें तरी गोंयच्यान येदें मोठें थंय पावलें अशें प्रत्येक गोंयकाराक दिसतलें. अशी एक ती आमी आयडिया काडली आनी एक काडला तुमी म्हाका दिसता द ग्रेट वॉल ऑफ श्रीराम.
आमी सध्या आयिल्ले आसा पळोवपाक दी ग्रेट वॉल ऑफ श्रीराम आनी आमचे बरोबर आसा कपिल दत्त आरसेकर, दक्षिण गोवा संयोजक बजरंग दल हाजे. ही आतां ग्रेट वॉल ऑफ श्रीराम. हांगा कितें कितें येतलें? हांगसर पेंटिंग चालू मेन एक वॉलाचें नाव येतलें जे द ग्रेट वॉल ऑफ श्रीराम म्हणून आसतलें. आनी बाकीचे काही आमचे आर्टिस्ट आसा तांकां आमी आपयल्ले आसात. खास करून हांवें असोच एक विचार आयलो की पयलीं म्हटल्यार ही वॉल अशी डेड आशिल्ली, कांयच नाशिल्लें हाजेर. सो खंय तरी असो एक विचार आयलो हांगसर कितें तरी रामाचेर करपाक जाय. म्हटल्यार आतां सगळ्यांक खबर आसा जो एक एनवायरमेंट एक जे कशें आसा की सगळे प्रत्येक कडेन अयोध्या किंवा रामाचें सगळें चल्लेलें आसा तेन्ना आमकां बजरंग दला कडल्यान सदां सांगतात वयल्यान विश्व हिंदू परिशद कितें आपलो गांव आसा तो एक अयोध्या कशी आमकां सजोवपाची आसा आनी आपल्या गांवचें जें देवूळ आसा तें अयोध्येचें राम मंदीर अशें म्हणून आमकां हो कार्यक्रम असो साजरो करपाक जाय. तेन्ना ही एक वॉल अशीच पडिल्ली आशिल्ली बेश्टी डेड आशिल्ली. सो हाजेर जर आमी कितें केलें इनोवेटीव अशें कितें केलें जाल्यार कितें तरी एक परत रामाची एक प्रतिमा जर हाडत जाल्यार एक परत कितें तरी एक वेगळो हें मेळटलो असो म्हणून आमी लक्षांत घेतलें. तेन्ना काही आमचे गांवचे जे आर्टिस्ट आसा जे गौतम जांबोडकर आसतलो, शेखर नायक आसतलो, प्रदूल आसा हांकां सगळ्यांक एकठांय हाडून एक डिस्कशन केलें हांगसर केल्यार कितें जातलें कशें जातलें काय म्हणून. सो तेजेर मागीर म्हणपाक लागलो की एक अशी पेंटींग करया फूल. पेंटींग करतलो जाल्यार फक्त आतां आमच्याच आर्टिस्टांनी जर 4 जाणांनी केलो जाल्यार तातूंत फक्त 4 जाणांचो सहभाग जातलो. सो तें ना करता तातूंत भितर संकेतान एक आपली आयडिया दिली की जाता तितले मॅक्झिमम लोकांक हें करपाचें घेवपाचें की सगळ्यांचो हातभार लागून सगळ्यांक दिसून आपणें अयोध्येचे खातीर किंवा राम मंदिरा खातीर कितें तरी केलें. सो अशें एक लास्ट हें ठरयलां की एक व्हडली वॉल पेंट करपाची. ताका नांव दिलां आमी द ग्रेट वॉल ऑफ श्रीराम. तेन्ना बाकी सगळे आर्टिस्ट एकठांय येतले ते आपल्याक जे तकल्यान कितें येता सगळ्यांक फ्री मायंड दवरला. खंय रिस्ट्रिक्शन म्हणटा खंय घातिल्लें ना. कोणाक खंयच्याय एक आर्टिस्टाक जेन्ना रिस्ट्रिक्शन पडटा तेन्ना खंय तरी तेंचें आर्ट खंय तरी दामून उरता. सो तें ना जावचें अशें म्हणून फ्री मायंडेड तेंचे तकलेन रामाचे बद्दल जे कितें भावना आसा त्यो ह्या वॉलाचेर ते व्यक्त करूं शकता. सो तें जालें. जे मनीस आपल्याक दिसता कितें तरी आपलें म्हणून कितें तरी करपाचें आसा जाल्यार तो स्वता हांगसर पेंट अवेलेबल आसतलो. आपूण हांगसर आपल्या हातान आपले जय श्रीराम नांव बरोवपाक ताका कांय हरकत ना. सो कोणीय येवन आपूण एक श्रीराम नांव बरोवपाक शकता, जय श्रीराम बरोवपाक शकता, अशें कांय गजाली करूं शकता. पेंट हांगा अवेलेबल आसता. पेंट फाल्यांच्यान अवेलेबल आसतलो. आज सगळे बेज आमी रेडी करून दवरतात. सो जेंकां सावड्ड्या खबर ना तेंच्यांनी कशें येवचें पडलें? सगळ्यांनी हांगसर येवपाक शकता. हांगसरल्यान सावड्डे बाजारान आयले जे कुडचडे मार्केट म्हणटा थंयच्यान सावड्डे तिस्कार आयले. सावड्डे तिस्कार वयल्यान फोंडा वता त्या रुटार मदीं आनंदवाडी म्हणटा ती वॉल आसा, रिटर्निंग वॉल. सो समज फोंड्या वता जाल्यार उजव्या वटेन आसा, फोंड्या वतालो अशें स्ट्रेट वचपाचें आनी फोंडेच्यान सावड्ड्या वता जाल्यार दावे वटेन. द ग्रेट वॉल ऑफ श्रीराम. श्रीराम. हे आतां भुरगे खंयचे सेवा सुरक्षा संस्कार गोवा विभाग तुजें नांव कितें? मान बी दुखत तुजी मातसो असो लक्ष दी. सद्दां येता? हय सद्दां डेली ITI सुटली की पावलो. तो हो फक्त हेज्याच खातीर वापरता? हय. आनी हरशीं हेजे कडेन तुजें नातें ना? ना ल्हानपणा आशिल्लें सापसिडी. सापसिडी तेजे नंतर हांगा हय आतां मदीं ना? ना जात्रा काल्यांनी ना 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 तें म्हत्वाचें. ओके. सो कितले डायस लायले तुवें आयडिया आसा? आतां काल आमी 8:30 बसलेले. कालच्यान 5000 जाल्या कालच्यान. आतां आयच्यान आतां 6:30 सुमार स्टार्ट केल्ले. 6:30 हय आतां लायता उठलो ना कंटिन्यू लायता. मोबायल बी कुशीक काडून उडय सायडीन कॉल येयल्यार बंद. घरा कडेन सांगला बरें सांगला. संकेत तें एक बरें जाता मोबायल एडिक्शन कमी जाता सगळें. म्हणजे बजरंग दलाचें काम सुरू जालें तेन्नाच्यान एक बरें जालें की सांजचे टायमार खूब जाणांक व्यसनाची संवय आसताली. पण हे नवे भुरगे फाटलीं 4-5 वर्सां बजरंग दलाचें काम सुरू जालें तेन्नाच्यान भुरगे हे संस्कृतीचें काम सांजचे व्यायाम करप, योग करप आनी कांय ना म्हणल्यार आतां हे 10 दीस हें अशें कितें कितें आमचो उपक्रम चालूच आसता. सो तितून आमकां सगळे पेरंट जे आसा ते म्हणटा आपूण सांगता की चला मातशें बजरंग दलाचे शाखेर व्हर रे म्हणून. सो तें एक बरें जालां. फर्स्ट टायम तूं करताय सगळें? हय फाटल्या फावटी ना पयलेलें प्रदूल भैया करताले ते इंस्टार बीन पयलेलें. म्हाका दिसतालें करूनशें. हांवें आयकलें की तो करपा आसा तेन्नाच्यान हांव तेच्या फाटीं लागलो केन्ना करतले. कित्याक आमी एक बजरंगी म्हणटकीर श्रीराम म्हणटकीर आमकां सामकें एक जाता कितें करचें म्हणून. ताका लागून आमी आतां तेन्नाच्यान तेजे फाटीं लागलेलो हांव केन्ना करतले तो करया करतले. ते आयडिया सोडून हांगा काम करपाक सोदता. दीस
तांकां सांगचें पडटा ITI इम्पॉर्टंट म्हणून. ITI इम्पॉर्टंट हय हय आसा आले आनी सरकारान सांगलां की तुमी जाय जाल्यार फर्स्ट इयर सेकंड इयर करा आनी ITI करा म्हणून हय कळ्ळें स्कील ट्रेनींग हाजें. सो आतां रातभर बसतलो हय रातभर सकाळीं न्ही सकाळी सकाळी हेतून क्लासीन ना 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 हां क्लासीन न्हिदतलो. क्लासीन न्हिदप ना क्लासीन न्हिदचो ना म्हणजे ना ना. ओके बरें हाजीर आमचे बरोबर आसा विराज असो आसा जे लोक यू लायक हिम ऑर हेट हिम बट यू कॅनॉट इग्नोर हिम सारके. विराजाचे व्हिडिओ घातले की आमकां कॉमेंट सगळ्यान चड येता. बरें बजरंग दलान ही एक्टिविटी सुरू केली पळय ओके तेन्ना अपेक्षा आशिल्ली की इतले लोक बसतले एका टायमाचेर अशें बी म्हणून. बजरंग दलान आनी विश्व हिंदू परिशदेन खास करून जेन्ना राम मंदिराचो विशय घेतलेलो म्हाका दिसता हें आयज आमी जें चित्र पळयतात हें कांयच न्ही. जर आमी संकेतान जशें म्हटलेल्या प्रमाणे आमची फक्त नशीब इतकें बरें की आमी ह्या पिळगेन जल्म आयला. त्या पेक्षा म्हाका दिसता हेज्याहून आमकां पुण्याची गोश्ट आनी व्हडली कांयच ना. आमी फक्त ह्या पिळगेन जल्म आयला आनी आमचे उबे आयुश्यान आमी आमच्या दोळ्यांनी राम मंदिर बांदतना रामाची प्राण प्रतिश्ठापना पासून तें मंदिर कंप्लीट जाता मेरेन जें आमी ह्या पिळगेन पळयतलें हेज्या पेक्षा मोठें म्हाका दिसना आनी नशीब कितें आसतलें. इतर कांयच न्ही. आमचे कडेन जी संख्या आसा बजरंग दलाची आनी जे स्वखुशेन सेल्फलस जे म्हणटात ते सेल्फलसपणान आतां सुद्दां जेन्ना आमी हांगा उलयतात आनी सगळे भुरगे हांगा करतात खंय तरी आमची गोरक्षकांची एक टोळी खंय तरी रस्त्यार आसली आसतली. खंयच्याय एक्सिडंट जाल्ल्या कॅटल जी गोरवां आसात तांकां खंय तरी ध्यान फावंडेशन किंवा अशी जी हें आसात एनिमल NGOज आसात तांकां खंय तरी सुपूर्द करता आसतले किंवा आनी कोणी तरी खंय तरी वेगळे म्हणजे नाना तरेचे सेवा कार्यां जीं आसात ती खंय तरी आतां चालू आसात जी आमकां खबर सुद्दां ना. समज डिफिकल्टी आयली जाल्यार ते कॉन्टेक्ट करतले आनी त्या नंतर मागीर आमी इफ इट इज रिक्वायर्ड वी वूड टेक एक्शन्स ऑन इट. अयोध्येक केन्ना वचपाचो प्लॅन आसा? आमचो हांव जशें मंदिराचो जो न्यास आसा तेणी सांगला की 22 तारखेर गर्दी करप ना. 22 तारखेर फक्त जे निमंत्रीत आसात. संघाच्या एक शिक्षण अशें सदांच आसता की तेतून भितर अपेक्षीत आनी निमंत्रीत म्हणजे जर तूं अपेक्षीत आसा म्हाका जर आपयला जाल्यारच हांव थंय वतलो. बेश्टी वचून थंय गर्दी करप ना. ही आमची जी संघाची शिक्षण जें आसा तें आमी पाळटात. आमी अपेक्षीत आसात फेब्रुवारीच्या 14 तारखेर. फेब्रुवारीच्या 11 तारखेर आमी गोंयांच्यान भायर सरतले आनी 14 तारखेची सकाळीची आमकां भेट आसा. आमी 14 तारीख फूल देवळान टायम दीस काडटले आनी परत सांजचो आमकां 14 तारखेर येवपाची ट्रेन आसा. संकेत 14 फेब्रुवारी 14 फेब्रुवारीक थंय पावता आमी. भायर सरता म्हाका दिसता आमी 12 तारखेक. मुद्दम बी दीस काडूना मरे 14 फेब्रुवारी. ना आमी बजरंग दलान अशें आमी एक्स्ट्रीम लेवलाचेर केन्नाच वचूना. तूं म्हणटा तें तूं श्रीराम सेना म्हणून एक संघटना आशिल्ली ते संघटनेन म्हणजे त्या संघटनेची शिकवण अशेंय म्हाका दिसना. पण तेतून कांय 2-3 कार्यकर्त्यांनी विशय केल्ले म्हणून तें जालें. पण बजरंग दलाचो कांय संबंद ना. व्हॅलेंटायन डे ना 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 बजरंग दलाचो व्हॅलेंटायन डे आमी ओपोज केला किंवा असले केन्ना तुका हिस्ट्रीन केन्ना दिसचे पडटा. आमी त्या गोश्टीक सपोर्टूय करना. आमी इग्नोर करता विशयच ना आमचो. कितले जाण हांगच्यान वतले? कोंकण प्रांत म्हणून वता आमी. एक अख्खी आमची रेल्वेच वता म्हणजे मुंबय टू मंगलोर पर्यंत कोंकण प्रांत म्हणटा. त्या प्रांताचे सगळे म्हणजे आमी गोंयच्यान म्हाका दिसता आमी 80-90 लोक कितें वता. कोंकण प्रांत म्हणजे मुंबयच्यान सगळे आमी मुंबयच्यान आमची ट्रेन हांगच्यान मुंबय वतले आमी. मुंबयच्यान अयोध्येक वतले. राम मंदिराचो विशय चलतालो पळय तेन्ना मदीं विटो दिवपाचे बी एक प्रोजेक्ट जाल्लो पयलीं म्हणजे तेन्नाच ते आमी ल्हान तेन्ना म्हणजे चडशे हांगा दिसता ते हांव विराज हांव मातशें व्हडले न्ही हांगा. आमी तेन्ना 3-4 वर्सांचे विटो दिल्लो तेन्ना. पण तेच त्या नशिबान नाशिल्ले न्ही. सो विटो दिवपाक शकना म्हणून आमी डायस दितात. कारीचो वांटो. हाजी खुबशे जाणांक हिस्ट्री खबर ना की हांगच्यान कोण गेले तेन्ना देवळान हेज्या खातीर तुमी ताजे बद्दलूय उलयतले की कितें जालें आनी हिस्ट्री कितें राम मंदिराची? म्हाजो बापूय किंवा आनी कोण त्या टायमा वयले जाणटे आसा पळय न्ही ते सांगता की हे सगळें म्हणजे तेन्ना TV किंवा केबल अशें नाशिल्लें. न्यूज सांजच्या टायमार केन्ना सांगता तेन्ना कळटालें किंवा रेडिओचेर कळटालें. सो ढाचो पडलो म्हणून तेन्ना सांगले नंतर
सो हरशीं पडप म्हणजे कितें तरी तांकां पूण ते पडले नंतर सगळ्यांक खुशी जाली की जालें ज्या कामा खातीर सगळे इतले हांगच्यान कार सेवक वताले तांचे बरोबरचे सगळे मित्र खूब जाण गेल्ले सो पडलो तेन्ना सगळ्यांक आनंद जालो आतां तांकां दिसलें की पडले नंतर रोखडोच राम मंदिर जातलें म्हणून अशें दिसलें पण त्या आशेन ते जगताले ते आयज पर्यंत कांय हांगा लोक आसा त्या आशेन जगताले आयज तांकां दिसलें की सार्थक जालें म्हणून आयुश्याचें तेंच्या आयज त्या राम मंदिराचो जेन्ना जजमेंट आला आनी राम मंदिर जाता तें दिश्टी पडटा तांकां दिसलें आयज सार्थक जालें म्हणून इतलें आयकुपाक येता की कितली त्या टायमार उमेद तांकां आशिल्ली आमकां खबर आसा की हें करता आसतना कितली उमेद येता तुमकां ते आमकां दिसता की हें जनरेशन तशें ना ह्या जनरेशनाक व्हडल्या देवाचें पडून वचूना देवळान वचना कांय ना आमचे भुरगे सगळे सप्ताक मिलना वता सगळ्यांक प्रार्थना कळटा सगळ्यांक एकात्मता स्तोत्र एकात्मता मंत्र सगळ्यांक कळटा सो संस्कृतीक धरून आमचे भुरग्या सनबर्ना बी वचना हांवें वताय आसतले पूण हेजो अर्थ असो न्ही की दुसरी आमची संस्कृती आमी सोडप ना सनबर्ना भायर सरतना कोणी जय श्रीराम आणि जय शिवाजी घोशणा आमी म्हणजे सनबर्नाचे भायर आमी खंय गेल्यार आमचो जय श्रीराम सोडपाक ना सनबर्ना सुद्दां आणि परत सनबर्न जर जालें आनी थंय फाल्यां सांगूं शकना तुमी हर घर में नारा पटेल तेंय सॉंग वाजोवंक शकता भुरगे सनबर्नाक ते म्युझिकेक विशय ना आमकां थंय व्यसन करताले थंय विशय बरोबर आमी हांगा सुद्दां आतां करता आमी व्यसन लोकांनी करचें न्ही म्हणून कांय गोश्टी करता सो आमकां थंय ते सोरो किंवा ड्रग्स ह्या गोश्टीन आमचो विरोध आहा म्युजीक ती खंयची आमची म्युजीक तेंच्यांनी थंय व्हरून तेंच्यांनी भायर कितलेशा देशांनी आमची म्युजीक आयज लोक एन्जॉय करता आतां ही डायस लायता आसतना हिंदूनच लावपा जाय की खंयच्याय धर्मान कोणीय लायल्यार जाता आमी तशें आतां ह्या कार्यक्रमा बरोबर अक्षता वांटपाचो कार्यक्रम आहा आमी एक फोटो दिता राम मंदिराचो आनी अक्षता वांट्टा तातूंत भितर आमी कितलेशे म्हणजे आमी घरां कोण हिंदू काय मुसलमान हें पळोवना प्रत्येकान लायनीन वांटत गेल्या सगळ्यांनी रिस्पॉन्स बरो दिला मुसलमान सुद्दां ताका खबर आहा की आपूण केन्ना तरी आपली पिळगी पयलींची एन्सेस्टर जे आसा आपले ते हिंदूच आशिल्ले हें खूब जाणांक सगळ्यांक खबर आहा ऑलमोस्ट सगळ्यांक खबर आहा काही अतिरेकी लोक आहा तांकां सोडल्यार सगळ्यांक खबर आहा सो सगळ्यांक राम हो आपलो देव दिसता आनी कोणीच आमकां जाल्यार कोणें हांगा ओपोज करूना आणि ह्या प्रोजेक्टाक सगळे जाण येता बरोबर हय हांगा सगळे जाण येता डॅक्सान आयला रे काल डॅक्सान तो भुरगो हय हय म्हणजे कॅथलीक भुरगो आहा तो येता भुरग्यां कडेन उलोवया मातसो मायक घेता तुजो एक जालो ITIचो हो टी शर्ट घातलो म्हणून हाजे कडेन उलोवया तुजें नांव कितें सांग वैभव मायनेवर वैभव कितें शिकता सांग 11th आर्ट्स 11th आर्ट्स हय तूं बजरंग दलाचो मेंबर हय कार्यकर्तो कार्यकर्तो तूं वतलो 14 तारखेक हय 12, 13, 14 हय वतलो हय हाजे तुवें कितले लायल्यो डायस हांगा आतां काल रातचीच्यान लायताले हां आतां लायले थोडे जातले दिसता तुजो वेळा हय हां हय रात मारपाची हय हां हय रातभर जागून करपाचें हय ना म्हणनाका काय ना 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 उमेद ती उमेद येता हय ओके आणि अभ्यासाचेर कितलें लक्ष हय तितलेंच हे तो ना म्हणटी प्रश्न विचारिना ताका हे सोडून वतलो म्हटल्यार विचारलें ना म्हणटलो सो आमी आसा सद्या सावड्ड्या वी मॅट दी आर्टिस्ट आनी आर्ट मागीर आमी तुमकां दाखयतले जेन्ना कंप्लीट जातलें तेन्ना सद्या बजरंग दलान हो उपक्रम हातान घेतला विश्व हिंदू परिशदेन हो उपक्रम हातान घेतला तातूंत भारताचे तरीका जगाचे मे बी न्ही जगाचे सगळ्यात मोठे डायस पोर्ट्रेट खंय तयार जाता म्हटल्यार आमच्या सावड्ड्या तयार जाता सो इट इज अ प्रावड मुवमेंट फॉर गोवन्स वन्स दीस इज कंप्लिटेड आनी जातलेंच तें कारण ताणें ऑलरेडी काडला लास्ट म्हणसर कितें कितें सो जातलेंच तें सो तुमी जर अरावंड आसा जाल्यार येवचें न्ही संकेत सगळ्यांक अपील की आफ्टर 6 रातचे 1-2 केन्ना येवचे आनी खंय येवचें तें सांगचें म्हटल्यार सावड्ड्या तिस्कारसून प्रायमरी गव्हर्मेंट प्रायमरी शाळा थंय येवचें आनी आपलें कॉन्ट्रिब्युशन करचें तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब युअर फेवरेट चॅनल सो कीप वॉचिंग कीप फॉलोईंग आनी तुमी बी फॉलो करा कोण करना जाल्यार कितें देव बरें